बाबू कवळेकर आसात, त्यांनी काही दिवसापूर्वी भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो, तर माझ्या मनात त्यांची बायल जाल्ल्या कारणान पटना ह्या मॉरल ग्रावंड्साचेर हांवें तांकां ह्या पार्टींतल्यान राजिनामो दिल्लो आसा। ते एक पार्टेन आनी हांव एक पार्टेन हें म्हाका सारकें दिसना जावन हांवें म्हाज्या सांगे मतदारसंघाचे समस्त ब्लॉक कमिटी तशेंच यूथ कमिटी महिला विंग डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हे सगळे मायनॉरिटी सेलाचे चेअरमॅन सर्वीस डिस्ट्रिक्ट कमिटी हे सगळ्या कमिटी मार्फत रेजिग्नेशन दिल्लें आसा। असेंब्ली 9 तारखेक सोंपतली, तेजे उपरांत हांव म्हाजे सगळ्या कार्यकर्त्यांक विचारून त्यांच्या सगळ्या समर्थ हांव भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतलें। सस्पेंड जाले अशें म्हणून आयकल्लें, तेजें कितें? कालूच रेजिग्नेशन दिल्लें, ताका लागून तेंच्यांनी हें केल्लें आसा। आमी पयलीं रेजिग्नेशन दिल्लें। तुमी एक कॅन्डिडेट म्हण आसलेली काँग्रेसीची हांगा आनी बरी लिडींग आसलेली, आतां BJP सिटाचेर तुमचें कितें हक्क आसतलो? आमी पयलीं प्रवेश करतले, ही सगळे समर्थकां सयत परत एकदां समर्थकाचे विचार घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतले।